Welcome back. Opposition MLA Babu Kavlekar demanded a guarantee from the Chief Minister over continuity of Daboli Airport in case MOPA becomes a reality after a few years. CM cleared that Union Aviation Ministry and Airport Authority of India have pumped in around 550 crores for constructing second phase of the Daboli Airport. They are also coming up with phase 2 and 3 and the total expenditure would touch 800 crore mark. Hence, Ministry will not discontinue after spending such heavy amounts, and it also has an audit to answer to. CM said he has got a clear-cut assurance from the Union Ministry that Daboli Airport will continue. जेन्ना मोपा एअरपोर्ट चालू जातलो तेन्ना दाबोली एअरपोर्ट उरतलो अशें तुमी म्हणलां पूण हाची कितें गॅरंटी की जेन्ना इंटरनॅशनल एअरपोर्ट गोंयांत दुसरो चालू जातलो किंवा तो कसल्या प्रायवेट एजन्सी मार्फत तयार जातलो किंवा आनी कितें जातलो पूण तेन्ना आमचो नेवीचो एअरपोर्ट उरतलो अशें तुमी हावजाक गॅरंटी कितें दिवंक शकता? कित्या खातीर उरतलो ताजें एक दाबोळीच्या एअरपोर्ट टर्मिनल एक्सटेंशन जें आसा पळय हो पयली फेज सद्या चालू आसा ताजेर सादारण 500-550 कोटी रुपया केंद्र सरकाराच्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटी तांच्यांनी मोडलेले आसा. ताका फेज 2 आसा, फेज 3 आसा. इतलो 800 कोटी रुपया खर्च करतकच 800 रुपया खर्च करतकच कोण रस्त्यार मारतले काय कितें? 800 क्रोर्स म्हणजे कितें तें अशें उडोवपाचें? ताका कितें ऑडिट ना एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक? म्हणजे ते 800 कोटी इन्वेस्टमेंट करता आसतनाच एश्युरन्स गॅरंटी आसा सगळ्यांक की ते इन्वेस्टमेंट फाल्यां आमी ऑपरेट करूंक शकतले. विशय नंबर 3 मागीर मोपा कसो चलतलो तो कोण चलयता ताणें पळोवचो. ताजी चिंता बाकीच्यांक कित्याक? ताका जर तूं परवडना हें चालू आसतना जाल्यार ताणें घेवचें न्ही. पण म्हाका आतां जें दिसती पडटा पळय त्या प्रमाणे जवळ जवळ 10-15 लोकांक इंट्रस्ट आसा तातूंत मोठ्या मोठ्या एअरपोर्टांका. स्पीकर सिव्हिल एविएशन मिनिस्टरांनी आमकां क्लियर कट प्रॉमिस केल्लें आसा. म्हाका उतर आसा त्या प्रमाणे क्लियरली सांगलेलें आसा. Bicholim MLA Naresh Sawal again pressed for stringent action against the arrogant Mamlatedar Chandrakant Shetker. Sawal highlighted that people, especially women, are subjected to humiliating treatment while they approach for Grih Aadhar scheme formalities. Vijay questioned the minister whether this Mamlatedar, having controversial background regarding his marital status, will be shown the door or not. Replying back, Revenue Minister Francis D'Souza has assured that necessary action would be initiated against the said Mamlatedar after receiving reports. हो सगळो आधार दिता आसतना मामलेदाराच्या ऑफिसांतल्यान ह्या महिलांक बेइज्जत करता काय कितें हो एक प्रश्न आसा. स्पीकर सर, हो जो मामलेदार आसा तो फाटल्या विधानसभेन आमी हो प्रश्न विचारलेलो. आमकां एश्युरन्स मेळ्ळें तेजे ट्रान्सफर करता म्हणून. कदाचित तेजी ट्रान्सफरय जातली पूण ज्या पद्दतीन तो आजुनूय वागता त्या पद्दतीन हो महिलांक धोको आसा आणि तो असो म्हणजे इतलो लंपट वृत्तीचो आसा तेन्ना त्या मामलेदारा बद्दल कितें विचार केला सरकारान तितलेंच म्हाका जाय. As the first question of my colleague pertains to misbehaving with women, whether the government is aware that this Mamlatedar has a case filed against him, wide number 749/2006 under section 494 IPC, registered on 22/12/2006 at Vasco police station. And if this, and the Mamlatedar has admitted to the South Goa collector of this marriage on 9/10/2006. In view of this evidence and in view of the seriousness of the matter, I would like to know what action the minister will take. Inquiry collector करता आणि collectorसून report येयले की सगळे कारवाई जातली. स्पीकर सर, तेका पयलो सस्पेंड करचो आणि मागीर इन्क्वायरी करची. बरी जर इन्क्वायरी जावपाक जाय आणि लोकांक जर आमी न्याय दिवपाक जाय जाल्यार तेका पयलो सस्पेंड करचो आणि मागीरच इन्क्वायरी करची. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGoa. Meet us on Facebook at facebook.com/PrudentMedia. With this, we come to the end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.